वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर हायचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो सकाळच्यान कांय शूट करूं ना. तर आता दनपारची 2:45 समथींग जाल्यां आसतली. तर म्हटलं व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करूया, कित्याक की आमी आतां वता भायर इन सेन्स काणकोण वता. तर काणकोण वतली आनी तेच्याच वांगडा न्ही बागायदारान बीन एक पासय मारून पळयतलें वायणां जी आसा पळय न्हू ती कितें येयल्या ती. इफ सपोज बागायदारान आयज वायणां येवना न्ही, हांवें सेकेंड्री ऑप्शन जे आसा पळय न्हू जें कितें म्हाका जाय पळय ताका सेकेंड्री ऑप्शन जे आसा पळय तें रेडी करून दवरलां, नाल्यार तेजेर हें करपाचें. आनीक म्हाजो हो अटायर हेजो हो हाय म्हणटा रे हे जॅकेट बी घालून. सो तुमकां कळत आसतलें की आमी वता बायक घेवन. सो कार घेवन वचपाक जाय आशिल्लें भायर वत पळय कशें आसा तें. बट एवरी टायम कार पॉसिबल जायना, कित्याक की पार्किंगाक खूब हें आसता न्ही, ताका लागून. आयज बुधवार आनीक ह्या टायमार म्हटल्यार आतां जसो आमी ऑड टायमार वयता पळय 3:30 4 सुमार बी गर्दी आसता बागायदारान. ऑड टायम न्ही, हो जो नॉर्मल टायम जो आसता पळय न्हू अशें 4 4:30 वचप तेन्ना खूब गर्दी आसता. जेन्ना पण बागायदार ओपन जाता पळय 3:30 जर तेच्या मातशें पयलीं पावलें न्ही पार्किंगाक मातसो सुद्दां प्रॉब्लम जायना. जावं अशें सकाळ फुडें बीन तेच सांगता पळय ते हे येता न्ही तेंचें सामान येता न्ही ह्या टायमार. सो तेंचें तें सामान काडपाक तेंचे त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घातलेल्यो आसता आनी पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता. रोड सायड बीन लावपाक मेळना, काणकोण मातशें पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता न्ही ताका लागून. सकाळ फुडें बीन गेलें न्ही 9-10 बीन गर्दी आसता. 12 बिरांक गेलें जाल्यार मेळटा पार्किंग. सो म्हटलें बायकच घेवन येता आनी मागीर पार्किंग सो हो मागीर म्हाका देंवयता, गाडी घेवन वता, गाडयेन बसता. कोणी काडटा काय म्हण खंय बागायदारा कडेन आनी खंय गाडी काडटा काय पळयता. मागीर हांव एकलेंच बॅगां घेवन शॉपिंग करता. सो तें सगळें करता म्हणल्यार ती आनी नाका म्हणल्यार आतां स्लिव्साक हेत लायलें ना. बट सो म्हटलें ताका लागून बायकच घेवन या म्हण. तर आमी बायक घेवन वता. बॅग भितर घाल आनी हें दी म्हाका स्कार्फ तोंडां बांदपाक दी मरे. सो स्कार्फ घेतलं तोंडाक बांदपाक. वत पळयात भायर कसलें आहा तें रखरखीत वत सारकें भायर येपा हांगाच पळयात. सो ताका लागून जॅकेट घेतलं, स्कार्फ घेतला आनी आतां वचपाक भायर सरता. पळयता वायणां कशें कितें ऑप्शन आहा तें. ती म्हणटाली की 5-6 तारीख म्हळ्यार येतलें अशें म्हणून म्हटलें चल वतात ती काणकोण. सो तेय बी ऑप्शन जे आसा पळय ते पळोवया अशें म्हणून. पळोवया कितें मेळटा तें. आसा न्ही जाल्यार तुमकांय बी हांव दाखयता की कितें कितें हांगा काणकोण बागायदारान ऑप्शन्स अवेलेबल आहा तें. इफ सपोज तुमी हांगच्यान कोणी आहा जाल्यार तुमकां बी एक आयडिया मेळटली. ना जाल्यार आनी खंयच्यान बसून जर तुमी पळयतात जाल्यार तुमकां आयडिया मेळटली न्ही की कितें कितें वायणाचे अंदू ऑप्शन्स आसा ते. सो खूब जाणांनी म्हाज्या भशेन मायंडान हें करून बी दवरलां आसतलें चिंतून की ना आमी हेंच दितली म्हणून. पळोवया कशें कितें जाता तें. चलत तर या पयलीं हांगच्या मागीर मेळटा. पूण रेडी जावपा लागला तो. वळखपाक मेळना असो पॅक जातलो वता लागून. कसलें वत न्ही. म्हाका बी जाय आशिल्लें हँड ग्लोव्ज. म्हागेले हात चरचरता. ते भितर आसा ना नाका चल हांव आनी वचना परत भितर. शूज घालूं ना हांवें हेत घातला गमबूट पांय धुल्ले. शूज नाका चरचरतले वता ना घालूं दी तर चावी. घे आणि हे पण 840 rupees dozen.
ही ती फोल्डेबल बॅग करू कोण तरी म्हाका हेडी कुटुंबा दिल्ली हेणे अंजून ₹35 टमाटर पण होलसेलचीच प्राइस किती 39 ते काय पडतं म्हणतात ते हे स्टीलाचे कटोरी सोईपर size 130 140 हाँ पे है भी नहीं कसा 170 सो फायनली न्ही पावली घरा आमी जस्ट 5:15 जाली आनी घरा कडेन पावली तुमी म्हणटले आतां इतले बेगीन गा म्हणून तर हांव बेगीनच गेल्ली न्ही म्हणून बेगीन पावली जें कितें काम आशिल्लें पळय काणकोण तें सगळें केलें बागायतदारान जी तुमकां वायणां दाखयली पळय ती कांयच न्ही ऑप्शन अशें ना म्हाका तर कांयच एक बी ऑप्शन आवडूना अशें हांव म्हाका स्टिलाचे ऑप्शन्स दाखयताले हे घे ते घे करून हांवें म्हणलें म्हाका अंदू स्टील कशीच नाका कित्याक की 2 वर्सां ऑलरेडी जी आसा पळय न्हू कंटिन्यू स्टीलच दिल्या पोरू बी पयल्या वर्साय बी अंदू म्हटलें स्टिलाचे ऑप्शन कितले बऱ्यांतले बरे दिले जाल्यार बी म्हाका नाका अशें म्हणून तर म्हाज्या मायंडान 1-2 तरी आयटम आशिल्ले अशें सो ते ऑप्शन जे हांवें मायंडान केला पळय त्या बागायतदारान ना सावड्ड्या हांवें एक म्हळ्यार एका कॉन्टेक्ट केलो सो तेजे कडेन आसा ते होलसेलान सो थंय घेवू काय कितें काय कळना वचपाक जाय हाडपाक ताका सांगपाक जाय ऑर्डर घालपाक जाय काय कळना कितें करपाचें म्हणून सो पळोवया कशें कितें तें हो म्हणपा लागलो मच्छर सो हो म्हणपा लागलो म्हाका की पळोवया आजून दीस आसा न्ही अशें म्हणून आयज 8 तारीख 9, 10 आनी ते 2-3 दीस एक 5-6 दीस आसा न्ही सो पळोवया कशें कितें करप जाता तें नाजाल्यार मागीर बागायतदारान स्टिलाचे ऑप्शन आसच न्ही व्हडलें टेंशन ना पळोवन येयलां हांव स्टिलाचे म्हणून 1-2 ऑप्शन्स सो पळोवया कशें कितें जाता तें आनी बागायतदारान म्हणटकीर न्ही एक गोश्ट तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें अशें म्हाका दिसलें सो ती बी गोश्ट जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता थंगच्यान कितें पळयत रे हळू चोरा भशेन हांवें म्हणलें तुमच्या वांगडा कितें शेअर करता आनी थंगच्यान पळयता सो एक गोश्ट न्ही म्हाका अशें दिसलें तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें म्हणून तीच न्ही तुमच्या वांगडा शेअर करता पयलीं मोबायल सेट करता सो कितें जाणा आमी न्ही आतां बागायतदारान गेल्ली तुमी खूब जाणां आसतलीं जी बागायतदारान शॉपिंग करता खुबसो लोक आसा जो बागायतदारांतल्यान मंथली शॉपिंग करता तुमकां खूब जाणांक हो असो एक्सपिरियन्स येयला आसतलो हांव अशें म्हणना की तुमी करता म्हणून बट तुमच्या वांगडान ही गोश्ट अशी घडली आसतली कितें जाणा आयज आमी बागायतदारान गेल्ले आयजच न्ही खूबदां हांवें पळयलां काणकोणा मोस्टली काणकोण
सावड्ड्या म्हाज्या हाल्ली तेंपांनी जे आसा पळय वचप कमी. पयलीं तर लग्ना पयलीं जेन्ना वयतालीं पळय तेन्ना अशें करून केन्ना म्हाका एक्सपिरियन्स येवना, बट आतां सुद्दां आमी वचप खूब कमी बागायतदारान. जाल्यार बीन म्हाका असो एक्सपिरियन्स सावड्ड्या तरी येयला ना. आसतलो तुमच्या खूब जाणां वांगडा अशें जालां आसतलें सावड्ड्या सुद्दां, बट आतां जो तुमच्या वांगडा हा एक्सपिरियन्स शेअर करता पळय तो म्हाका असो काणकोण बागायतदारान खुबदां येयला. म्हणल्यार कितें जाणा एक्सपिरियन्स इन सेन्स लायट गेली आमची. एक्सपिरियन्स इन सेन्स अशें न्ही, हांवें खूबदां पळयलां की लोक जे आसा पळय कितें करता, 1-2 आयटम जे आसा पळय बॅगान घालता, बॅग हाडटा, बिलिंग कावंटरा कडेन दवरिता आनी बिलिंग कावंटरा कडेन दवरितात. जी पळय लायन लागलेली आसता पळय बिलिंग कावंटर तेच्या सायडीन बॅगां हाडून दवरिता आनीक आपलो जो शॉपिंग आसा, आपली जी शॉपिंग आसा पळय ती कंटिन्यू करता आनी ते बॅगान हाडून घालता. हाती धरप बॅगान हाडून घालप, हाती धरप बॅगान हाडून घालप. थोडे जाण अशें बी करता, एक बॅग थंय लायनीक दवरता भरता आनी दुसरे बॅग घेवन सगळी शॉपिंग करता आनी मागीर न्ही येवन आर्ग्युमेंट करता की ना आपल्यान उदोवच्यान हे बॅग दवरलेले, तुज्या पयलीं आपल्यान बॅग दवरलेले, सो आपल्या आतां पयलीं बिलिंग करपा दी अशें म्हणून. हांवें खूबदां अशें करून आर्ग्युमेंट बी जे आसा पळय ते जाता आसतना पळयलां. हांवें केन्ना तितून इंटरफेर करूना आनी हांव केन्नाच उलोवना. सो आयज बीन सेम असो इन्सिडेंट हांवें पळयलो. सो म्हटल्यार हेजेर उलोवप गरजेचें अशें म्हणून पळय अशें जें कितें जाता पळय न्हू, म्हाका तर एक्चुली सांगपाक म्हळ्यार म्हाका तर खूब वायट दिसता, अशें बरें दिसना. कित्याक लागून जाणा सगळ्या कडेनच टायम कमी आसता, सगळ्यांकूच अशें दिसता की आपलें बेगीन शॉपिंग करचें, बेगीन बिलिंग करचें आनी भायर सरचें अशें म्हणून. अशें करून बॅग हाडून दवरप, मागीर तुमी तितून सामान हाडून घालता सारकें. इफ सपोज तुमच्या वांगडा 1-2 जाण कोणी आसा वांगडा जाल्यार तुमी त्या बॅगा वांगडा जर कोणाकी लायनी दवरले न्ही नो इश्यू, मागीर तुमी तितून हाडून कितलेंय सामान घाला काय ना. तुमी अशें करून सायडीन बॅग हाडून दवरता आनी तितून सामान हाडून घालत रावता आनी मागीर लोकां कडेन आर्ग्युमेंट करता की ना आपणान बॅग दवरलेले सो आपल्याक तुज्या पयलीं बिलिंग करपाक जाय म्हणून. आतां इफ सपोज कोणी म्हणटा हय तुजे बॅग आशिल्ले तूं कर बिलिंग अशें म्हणटा न्ही जाल्यार एक वेगळी गोश्ट. जर तर तो मुखारलो मनीस म्हणटा ना तूं नाशिल्लें हांगा, आपूण उदोवच्यान लायनी रावला आनी तूं आतां येवन बिलिंग करता म्हणटा जाल्यार तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करप न्ही ही म्हाका रॉंग दिसता गोश्ट. आतां एक कोणी येता न्ही अशें करून म्हाका सुद्दां कितले जाणांनी अशी रिक्वेस्ट केल्या की तुजे 1-2 बॅगाचें सामान, तुजे कडेन न्ही 1-2 बॅग भर सामान आसा सो आपल्या कडेन थोडेशें आसा आपूण मातशें तुज्या पयलीं बील करूं. सो आमी ओके म्हणटा कितें 4-5 आयटम आसता न्ही सो तेका ते 4-5 आयटम हाती घेवन कितलो टायम बाबडो लायनीक रावतले. सो तेन्ना एक ओके ती वेगळी गोश्ट की जेन्ना पण म्हाका अशें आशिल्लें पळय न्हू म्हाजे कडेन फक्त एकूच हांव कितें तरी हाडपाक गेलें आनी एकूच पॅकेट आशिल्लें. सो म्हाज्या मुखार एक बायले कडेन 3 बॅग आशिल्ले. हांवें तिका रिक्वेस्ट केली म्हाजें एकूच पॅकेट आसा हांव बिलिंग करूं काय म्हणून. ती म्हणपाक लागली ना आपूण बिलिंग करता, तुका लेट जाता तूं आनी कोणाक रिक्वेस्ट कर बट आपूण तुका दिना हें करपा अशें म्हणून. ती गोश्ट वेगळी. सो हांवें तिचे कडेन आर्ग्युमेंट केलें ना की ना म्हागे एकूच आसा. सिंपल ती म्हाज्या पयलीं रावल्या सो तिचे कडेन कितले बॅग आसूं कितले सामान आसा ऑब्वियस तिणेंच बिलिंग करप. बट अशें करून तुमी जर येवन बॅगांक सामान भरून हाडून दवरिता आनी मागीर लोकां कडेन आर्ग्युमेंट करता की ना आपल्यान बॅग पयलीं दवरलेलें ही गोश्ट सारकी न्ही. एटलिस्ट म्हाका तरी सारकें दिसना. कित्याक लागून लोक आतां कितलो टायमाचो टायम काडून येवन लायनी रावता. थोडे जाणां अशें आसता जी खाली एक वस्तू लागून सुद्दां अर्द वर लायनी लागली आसता कित्याक खूब रश आसता. पयलीं तरी बागायतदारान इतले रश आसना, आतां तर खूबच रश जाता. खंयच्याय टायमार जाला केन्नाय जाला खंयच्याय दिसांनी रश हो आसताच. आतां फेस्टिवल्स बी आसता पळय तेन्ना एक सोड खबर बट नॉर्मल दिसांनी सुद्दां न्ही खूब रश आसता बागायतदारान. सो ते इतलो टायम काडून 1-2 आयटमां लागून लोक अर्द वर सुद्दां लायनीक रावता. स्टील कोण काय म्हणना इतले पासेस काडून रावता आनी तुमी अशें करून दवरता मागीर लोकां कडेन आर्ग्युमेंट करता. म्हाका तर खरें दिसना. आयजूय बी हांवें सेम गोश्ट पयली सेम गोश्ट नोट केली. ती एक बायल 2 बॅगां सामान म्हळ्यार थंय बॅग दवरला आमी लायनी रावली न्हू तेन्ना आमी ती पयली बॅगां सायडीन सो 2-3 खेपी येवन तितून तें सगळें सामान हाडून घातलें. मागीर हांवें एक बॅग भरून घेवन येयली आनी मागीर अशें म्हणटा की ना आपल्यान उदो बॅग दवरलेले आतां आपल्याक बिलिंग पयलीं करूं जाय तुम्ही मागीर रावले लायनी म्हणून. तुवें ना बॅग लायनीक दवरला ना तूं लायनीक रावले स्वता. तुवें बॅग 2 कावंटर जे आसता पळय 2 कावंटर तेच्या मदीं तो एक पिलर आसा त्या पिलरा कडेन तुवें बॅग दवरला आनी तूं म्हणटा आपल्यान उदो दवरलें म्हणून. तशें जायना न्ही सारकें. फाल्यां तूं जर अशें म्हणत आपूण करता तें रायट म्हणटा जाल्यार फाल्यां तुजे कडेन बी कोण आर्ग्युमेंट करतलो की जेन्ना तूं लायनी रावल्ली आसतली आनी कोण सायडीन बॅग हाडून दवरतलो आनी तुजे कडेन आर्ग्युमेंट करतलो की ना आपल्यान बॅग अर्दवर पयलीं दवरलें आतां आपल्याक बिलिंग करपाक जाय अशें म्हणटा तेन्ना तूं दितली बिलिंग करपाक ना न्ही. सो म्हाका बरें दिसना. एक्चुली हो इन्सिडंट म्हाज्या वांगडा जावना जो आर्ग्युमेंट म्हाज्या वांगडा जावना बट जें कितें हांव हें खुबदां अशें पळयता पळय न्हू. आतां
महिन्यांतल्यान 1 ते 2 खेपी बागायतदारान वतात. बट अशें म्हणना की एवरी टायम म्हाका दिश्टी पडटा असो आर्ग्युमेंट जाता तो, बट एवरी टायम ती बॅगां आसता थंय. आर्ग्युमेंट एवरी टायम दिसना, बट केन्ना केन्ना अशें म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी एकदा तरी हो आर्ग्युमेंट दिसताच. सो अशें करून आर्ग्युमेंट करचे परस आतां तुमी येताच न्ही शॉपिंगाक म्हणून, एक अर्दवराचो टायम घेया आनी बाबा आपूण एक 15-20 मिनटां शॉपिंग करतले, एक 10-15 मिनटां लायनीक रावतले, हे अंदाज धरून येयात न्ही. आतां एक केन्ना एमर्जन्सी आसा, कितें आसा जाल्यार कोणाक रिक्वेस्ट करता ती वेगळी गोश्ट आतां. म्हळ्यार तुका तें पर्टिक्युलर एक सामान घेवन खंय वचपाचें आसा, खंय पावपाचें आसा जाल्यार ती एक वेगळी गोश्ट, ती दुसऱ्याक रिक्वेस्ट करून वचप ती. बट अशें करून एवरी टायम तूं मंथली ग्रॉसरी घेतली आनी म्हणटा ना आपल्यान हें दवरलेलें, तें सारकें ना. तुका खबर आसा तूं बागायतदारान वता, तुका टायम लागतलो शॉपिंग करपाक, बिलिंगाक टायम लागतलो, हें तुमकां खबर आसून पासून तुमी मुद्दम आर्ग्युमेंट करता, बरें दिसना हें पळोवपाक. सो म्हाजो हेतू म्हणल्यार सांगपाचें हें इतलेंच की पळय आतां थंय जर सगळ्यांच्या मुखार आतां हांवें म्हटलें ना तूं हें करता सारकें न्ही अशें म्हणून जर म्हटलें न्ही जाल्यार त्या मनशाक अशें दिसतलें ना आपल्याक तूं डिसरिस्पेक्ट करता. मागीर कितें म्हणटली ना तूं आपूण तुजे कडेन आर्ग्युमेंट केला, आपल्यान तुका म्हटलां आपूण तुज्या पयलीं बिलिंग करता म्हणून तूं कित्याक उलयता. लोकांलें मागीर हें तशें आसता, जो मनीस चिंतना पळय न्हू त्या मनशाचो की बाबा आपल्याच्याहून चड टायम ती लायनी रावला म्हणून त्या मनशान हांवें कितलेंय बरे रितीन सांगपाक गेलो तो मनीस समजपाचो ना. सो ताका लागून थंय आनी हांव त्या मनशाक समजोवपाक वचूना. आतां हांव अशें म्हणना की तो मनीस म्हाजो व्हिडिओ पळयता म्हणून, बट अशें जर तुमी केन्नाय करता न्ही तुमी एकदां चिंतून पळयात की खरेंच हो इन्सिडंट आपल्या वांगडा जालो. आपल्याक जर कोणें म्हटलें ती 3-4 बॅगां दवरली भरून घेवन ना आपल्यान बॅग पयलीं दवरलेलें, आपूण पयलीं बिलिंग करता अशें म्हणून जर तुमच्या वांगडा जालें जाल्यार तुमी खरेंच एग्री जातली, हय तूं कर, आपल्याले अर्दे बॅगूच सामान आहा, तुजे 3-4 बॅग आसा, तुवें दवरलेली बॅगां तूं कर अशें तुमी म्हणटली. तुमी एकदां बीन चिंतून पळया कित्याक की अशें करून आर्ग्युमेंट करप एवरी टायम हें करप सारकें जायना न्ही खंय वता थंय. सो ताका लागून म्हाका न्ही सांगपाक जाय आशिल्लें की सो इफ सपोज तुमी अशें कोणी करता जाल्यार अशें करनाका, हें रॉंग थिंग. हांव म्हणना की हांव व्हडलें ज्ञानी अशें म्हणा, बट एक्चुअली तुमी चिंतून पळया तुमी अशें करता त्या जाग्यार तुमच्या वांगडा अशें घडलें जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें. सो ताकाच लागून आतां डायरेक्टली सांगपाक गेल्यार वायट दिसता न्ही ना आपल्याक डिसरिस्पेक्ट करता अशें दिसता. म्हणून म्हटलें बरे भशेन बसून म्हळ्यार तुमची मायंड जेन्ना आतां थंड आसता न्ही व्हिडिओ पळयता तेन्ना जाल्यार तुमकां बरे भशेन सांगया अशें म्हटलें. हो म्हाका म्हणटालो कित्याक तूं तो नाका आशिल्लो टॉपीक घेवन येता, कित्याक आसूं कोणाक कितें दिसता तें करूं, आमच्या वांगडा केन्ना जालें जाल्यार मागीर सांगचें अशें म्हणून. बट म्हणल्यार कितें रॉंग जावचे पयलीं जर एकदां समजोवपाचो ट्राय करप ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी. अशें दिसता की हय चल फाल्यां आयज तेज्या वांगडा जाला फाल्यां म्हाज्या वांगडा जातली, मागीर तें आनी लोकां वयची झगडप इन्सल्ट तें करचे परस एकदां समजून पळोवया अशें म्हाका दिसलें. म्हणून तुमच्या वांगडा हो टॉपीक जो आसा पळय तो हांवें शेअर केलो. जस्ट आत्तां आयले आमी, बॅग व्हरून किचनाक दवरला आनी चेंज सुद्दां करूं ना, येपा हांगासर येवन बसला, दूद हाडला, च्या करपाक जाय. आनी जशें व्हिडिओ शूट करपाक बसले लायट पयली गेली तरी म्हटलें कंटिन्यू करया, कित्याक एक जो फ्लो आसा तो म्हाका उडोवपाचो नासलो. म्हाज्या मायंडान जें आशिल्लें पळय न्हू तें तुमच्या मेरेन म्हाका पावोवपाचें आशिल्लें. हांवें जस्ट तुमकां सांगपाचो ट्राय केला, कोणाक डिसरिस्पेक्ट करना, कोणाचो डिसिजन जो आसा पळय तो हांव चेंज करपाक शकना. जस्ट तुमी एकदां चिंतून पळया, हीच म्हाजी रिक्वेस्ट. ओके, हो आसा भायर हें करता, झाडांक उदक घालपाक गेल्लो, सकाळीं उदक घालपाक गेलो, आयज बुधवार न्ही तेन्ना बी लायट गेली. आनी आतां येवन हांव हो टॉपीक कवर करता मागीर तो आपूण उदक घालता म्हणून स्टील परत लायट गेली पायप हाडपाक. सकाळीं बी पायप हांगा हाडून उडयल्लें, लायट गेली, आतांय बी परत पायप हाडून उडयला हांगा. हें पळय. सो पळोवया येतली लायट आतां, म्हणल्यार अशें सकाळच्यान नाशिल्ली न्ही, आयज बुधवार न्ही, येतली बेगीन होप करता. आनी म्हाजें एक शेवतेचें फूल फुल्लां हें पळय येल्लो कलर, एक फुल्लें मरे शेवतेचें फूल, हें पळय हांगा एक फुल्लां, 2 फुल्ल्या, ते हांगा शेतांक काळंगा रोवपाक दिसता. कितलो धुंवर न्ही, पळयात हांगासर सायज बी फुलां भरपूर फुल्ल्या, व्हायट कलर. सो मकर वोवळो पडलेल्या भशेन पडटा आनी ती मरे अशें करून भायर पडटा मरे रस्त्यार. आनी वास बी येत न्ही, येतना वयतना ते लोक जे अनोळखी गांवचे न्ही आमच्या बेश्टे भायले लोक येता ते सगळे खांदे मोडून मोडून व्हरता पयला फाटल्यान, ना जाल्यार कितें करता खांदे मोडना आनी जाल्यार थोडी जाणां ते हें करता, तेजो असो घोस जाता न्ही तो बंच मोडटा आनी मायटा तशा तसो. आनी कितें आसा ती झाडां वयर आनी रस्तो सकयल जाता, ती झाडां सगळीं ओडून ओडून भायल्यान गेलें तरी कितली कापल्या ती हांवें, परत एकदां भायली सगळी कापूं जाय.
घरा कडेन येवन मागीर सामान जें आसा पळय तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरिता म्हळ्यार म्हाका खूब टायम जालो. ताका लागून हांवें आनी मुखार जे आसा पळय तो व्हिडिओ कंटिन्यू केलोच ना. सो चला त्याच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर जर नवे आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.